लोकां मोगाळ चारित्रीक ऑलिंपिक खेळ मोगाचो एकवटाचो आनी विविधतेचो संकेत जावन सगळ्या संवसारार विशिश्ट स्थानार सोंपता आनी हे फावटी पॅरीस ऑलिंपिक खेळ येदोळ पर्यंत आपल्या विशेषत्वारी सर्वांच्या काळजांनी संतोषाची आतुरायेची संभ्रमाची लारां उठोवन आसात. पॅरिसांत सादर केल्लो उक्तावणेचो संभ्रम भोव आकर्शीक जावन आसलो आनी सर्वांच्या मेसवणेक पात्र जाल्लो. तरी त्या संदर्भी थंयसर सादर जाल्लें तें एक दृश्य सर्व क्रिस्तांवांच्या नासमाधानेक कारण जालें आनी संवसारभर क्रिस्तांवांनी ह्या विशीं खंडन केलां आनी कठीण टिका केल्या. नांवार्दीक कलाकार लियोनार्डो डा विंची हाचें आपुरबायेचें पिंतूर आमच्या सोम्याचें निमाणें जेवण सर्व भावार्थ्यांच्या काळजांनी तें खंचोन आसा आनी जेजूच्या सॅक्रिफिसाची सुरवात आनी आमच्या बचावेचो संकेत म्हूण सर्व मानान लेखतात. पूण पॅरीस ऑलिंपिक उक्तावणेच्या संदर्भी ह्या पिंतुराचें अश्लील तरान वेगळ्याच अर्थान सादरपण जालें. निळश्या रंगाच्या विणग्या रूपकाराच्या कलाकारा संगी अर्देकुरे मुस्तायकी नेसल्ल्या कलाकारांनी निमाण्या जेवणाचें विडंबन सादर केलें. ह्या लजेपास्ट गणिता विशीं संवसारभर कठिणायेचो विरोध व्यक्त जाला आनी ह्या गणिताचें खंडन केलां. पूण हें आयोजन केल्ल्या संघटकांचो वाद वेगळोच आसा. ग्रीक देव डायोनिसीस हाका गौरव दिवन हें दृश्य रुपीत केलां म्हूण ते प्रतिक्रिया दिवन आसात. तरी ह्या विशीं तांच्या भितरल्या थोड्यांनी ह्या दृश्याचो निर्देशक थॉमस जोल्लीक हें निमाणें जेवणाचें पिंतूरच प्रेरण जालां म्हणलें कळयलां. ह्या दृश्यांत 18 कलाकार आसून लांबायेच्या मेजार हें सादर केलां आनी मोदें आसल्या स्त्री कलाकारान रुपयाळो मुकुट धारण करून जेजूच्या पात्राचें प्रदर्शन केलां. ह्या विपरीत खेळकुळा विशांत सर्वांनी विरोधपण उसारला आनी क्रिस्तांवांची भावना दुखयल्ले विशीं कठोर विरोध व्यक्त केला. ह्या विशांत पापा फ्रांसिसान असमाधान व्यक्त केलां. क्रिस्तांव भावार्थ्यांची मनां दुखयल्ल्या विशीं आक्षेप व्यक्त केला आनी धार्मीक भावना दुखोवच्या ह्या आक्रमण खेळकुळांचें गंभीर तरान खंडन केलां. ऑलिंपिक संघटकांनी ह्या विशीं आतां माफी मागल्या आनी ताचो उद्देश कोणायकी दुखोवचो न्हय म्हणलें स्पश्टीकरण तांणी दिलां.